बुधवारा दनपारां म्हापसा एका कपड्याच्या दुकानाक उजो लागलो। हे विशीं उजो पालोवपी दळाक कळयताच अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो। रस्त्यार कश्यो दुचाकी पार्क करून दवरिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक घडणूक थळार पावपाक कळाव जालो। मात उजो नेमको कसो लागलो तें स्पश्ट जावंक ना, पूण सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। आज आमकां म्हापसा कंट्रोल रूमान एक 12:27 कॉल केले, फायर कॉल। म्हापसा म्युनिसिपालिटीन शॉपाक उदो पेटलो म्हणून इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशनान आमची फायर ती टेंडर 8101 ही घेवन ती टर्न आउट केली। इमिजिएटली आमी स्पॉटार येवन कितें पळयलें, डिलक्स कलेक्शन म्हणून एक कितें शॉप आहा, त्या एका शॉपाक कितें उदो पेटलो म्हणून वयल्या माळार। इमिजिएटली आमची जी फर्स्ट जी व्हेकल आहा तेणी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी आमी अशें पळयलें सायडीचे ती शॉपां आसा ताका चान्सीस आसतालो फायर स्प्रेड कितें जावपाक। इमिजिएटली आमी आमच्या म्हापसा फायर स्टेशनाची सेकंड क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल ती टर्न आउट केली आणि तेतून दोन्ही व्हेकलांना आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आमी नियरेस्ट फायर स्टेशन पिलेन फायर स्टेशन पोरवोरी हेमकां इन्फॉर्म केलें आनी पिलेन हे फायर स्टेशनाच्यान आमी सेकंड थर्ड तो टर्न आउट आपयलो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। कित्याक अशें आसलेलें कंडिशन सायडीन ताका एडजस्टन आनी सारकें बीन तेकोन सगळीं कपड्याची आनी हेजी शॉपां आसलेली। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आमी ती स्टँड बाय व्हेकल कितें दवरली आनी विथ द हेल्प ऑफ वॉटर टेंडर म्हापसा फायर स्टेशन आनी क्विक रिस्पॉन्सान सगळो आमी फायर आहा तो एक्सटिंग्विश केला। इमर्जन्सी सर्विस हांगा गोंयच्या शामू आनी गणपतीच्या फाटून हांगा उजो लागलो। आतां प्रॉब्लम कितें, गाडी येवपाक भरपूर डिले जाली। डिले एका कारणान उजवी वाटेन पार्किंग आनी मदीं वेंडर ही परिस्थिती आहा आनी अशें जेन्ना प्रसंग येता पळय तेन्ना हो प्रॉब्लम जाता। आतां म्हापशा हांगा सगळे कडेन वॉटर हायड्रंट घातलेले आहा, केन्ना ती यूज करूंक ना लायफान। कशी हाडलेले शोपीस जे वायनाकडे हा ते वॉटर हायड्रंट टोटल फेल्युअर। ही वॉटर हायड्रंट जर सक्सेसफुल आसलेले इमर्जन्सी गाडी हाडपाची गरजूच नासलेली। ही वॉटर हायड्रंट घालून फायदो कितें आहा, सरकाराचें लक्ष खंय आहा? आयुर्वेदीक सक्सेस जाय ह्या खातीर म्हापसा आमचे इंटरेस्ट केन्नाय जावं शकता। आतां सायटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग जाला तरी सुद्दां आतां शॉर्ट सर्किट जावंक जायनासलो, तरी हो जाला। ताची इन्क्वायरी करता की हो शॉर्ट सर्किट कित्याक जालो तो। हो गंभीर विशय आसा। आतां हांवें ताका लागून म्हाज्या भितर लागलेलो न्हू जाल्यार खूब आनी गंभीर परिस्थिती जातली आसता। अजून आसता की जे आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केला पळय ते कामाची परत एकदा चॅकींग जावची।